आज ही कार्यशाळा हांगसर समाप्त जाता. अशी ही 6 दिसांची कार्यशाळा हांगसर चल्लेली, जे घुमट आनी शामेळ जे आमचे गोंयचे पारंपारीक वाद त्या बद्दल आमी यूज करतात त्याच्या आज हांगसर कार्यशाळा समाप्त करतात. सो ही कार्यशाळा हांगा घडोवन हाडल्या बद्दल आमी सरांचे चडांत चड देव बरें करूं मागतात आनी अशेंच फुडल्या पिळगे खातीर सर आमकां आनी मोटिवेट करीत रावतले अशी हांव आशा बाळगिता. देव बरें करूं. आता हांव मागता मास्टर शंभू नायक मुळे हांच्या लागीं मी ताणें करून रावपाचें. नमस्कार. आयच्या ह्या घुमट आरती कार्यशाळेच्या समारंभाक हाचेर आशिल्ले अमित पाटकर तशेंच मा आनी आमचे भाव पुष्कर आनी आमच्या सगळ्या ह्या जमिल्ल्या म्हाजे स्टुडंट आनी सगळ्या तेंच्या पेरंट्सांक हांव माय मोगाचो उपकार म्हणटा. आयज ही घुमट आरती कार्यशाळेचो समारंभ म्हणल्यार म्हाका दिसना की आयज समारंभ जाता, पूण हो करचो पडटा समारंभ. इतलेंच सांगपाक सोदता, ह्या कुडचडे वाठारांच्या भुरग्यांनी हालींच तांकां सच क्लासी मेळ्ळ्यो, पूण ह्या 6 क्लासीन तेंच्यांनी 4 आरती घेवप हें खरेंच तेंची एप्रिशिएट करपाची गजाल. अमित पाटकरान आपले इनिशिएटीव घेवन सांगपाचो एकूच मुद्दो म्हाजो की आयज आपलो फायदो चिंतनासतना भुरग्यांक कित पर्यंत शिक्षणाचो फायदो जातलो हें अमित पाटकरान इनिशिएटीव घेवन दाखयल्लें आसा आनी मुखारूय तुमकां दाखयतलो हें हांव सांगता. तशेंच आमच्या ह्या भूषण आनी आमचे सगळ्या म्हाज्या फ्रेंड्सांनी सगळ्या हांगसर कार्यशाळा घेतली म्हणून सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगा वायब्रंट कुडचडे अमितांचो प्रोग्राम दवरिल्लो ताचो सगळ्यांक फायदो जाला अशें म्हाका दिसता. आतां चवथीची परब लागीं आयल्या न्ही, तेन्ना तुमी शिकिल्ले हें सगळें तुमकां थंय ताचो उपयोग जातलो आनी हाच्या फुडें बी ताणें अशेंच तुमच्या लागीं अशेंच तुमकां कितें तरी करचें आनी तुमकां ताचो फायदो मेळचो अशें हांव गणपती कडेन मागतां. आनी अमिताक हांव काळजांतल्यान म्हणटा की देव ताका बरें करूं आनी अशेंच करपाची तुमकां संदी दिवं. देव बरें करूं. हांव मागता पुष्कर सावंत तांच्या करून रावपाचें. सगळ्यांक नमस्कार. आज हांगा खुबशे आमचे बाल कलाकार हांगा हाजीर आहा. पळोवपाक खूब उमेद दिसता की इतले भुरगे फुडें येवन ही जी कला आहा आरतीची ही फुडें व्हरपाक सगळ्यांनी हातभार लायलो. हांव आमच्या अमिताचें अभिनंदन करता आनी तेंचे जे वांगडी आहा भूषण आनी तेंची फूल टीम, त्यांनी बरो जो प्रोग्राम आहा हो कुडचड्याच्या भुरग्यां खातीर हांगा आयोजीत केलो. अशें म्हणटा की कला जितली दिता तितली वाडटा. त्याच बरोबर आमची मास्तर आनी आमचो तो सिनियर मास्तर तो आज मदीं नाका गव्हर्मेंट सर्वंट, तेजे कडेन शिकपा सारकी खूब कला आसा. बऱ्यांतलो बरो मास्तर आमकां तो शिगम्याक हें करता शिकयता. आरत्याची जी कला आसा
एक्चुअल आमी चवथी दिसांनी आरती चडशी आमी जे गोंयांत चवथी दिसांनीच आरत्यांक भायर सरतात. वाड्यांनी प्रत्येक घरोघरी आरती करता, प्रत्येक जाण भुरगे एक कडेन येता, त्या निमित्तान वाड्यारूच पावता, ते घरोघरी पावता. जी आमची जी संस्कृती आहा ती जाणटेल्यांनी आज आमची बरी हाडली आसा, ती आमची कर्तव्य जावन आहा ती आमी फुडें व्हरपाची. आनी ह्या भुरग्यांक जर पळोवन दिसता आमकां की ही फुडें अशीच वयतली. अमितान आज एक बरो इनिशिएटीव घेतला. आज आमी तेजे बरोबर आमी उबे आसता कारण म्हणल्यार तेजे विचार आहा जे आमच्या भुरग्यां बद्दल, आमची भुरग्यांक स्वता पांयाचेर उबी करपाचें खंयच्याय फिल्डान जावं ते स्पोर्ट्सा बद्दल. आतांच आमी एक टुर्नामेंटा आसलेले स्पोर्ट्सा बद्दल जावं अशे कार्यक्रम करून जे सांस्कृतीक थळाचेर आसूं एक बरी ताका हांव मागता. आतां आईन उलयला अशी तुमची चेड्याक अशीच बुद्द मेळची की आमची जे भुरग्यांचे जे विचार आसा ते फुडें व्हरपाक हांव देवा कडेन मागता की तुमची चेड्याक अशी बुद्द मेळची. भुशणान बीन आमी बऱ्या पैकी एक कार्यक्रम आयोजीत केलो आनी तेजो खुबसो फायदो आमची ल्हान बाल कलाकारांक मेळटलो अशी आस्त बाळगिता. म्हाका वायब्रंट कुडचडे ह्या कार्यक्रमाक आज तेंचो एंडींग आसा दिसता. म्हाका 6 दिसांचो कार्यक्रम आज समाप्त जाता. म्हाका फोन हाडून तो मान दिल्ले बद्दल तुमकां सगळ्यांक थँक्यू. सरांचो देव बरें करूं सर. तुमची उतरां खूबच बरी दिसलीं आयकपाक. तर आतां हांव मागता अंडर वायब्रंट कुडचडेचे यूथ लिडर आनी तशेंच सोशल वर्कर आमचे सर तांच्या लागीं विद्यार्थ्यांनी आपली दोन उतरां म्हणची. माचयेर उपस्थित आशिल्ले आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट पुष्कर सावंत, जी आई श्रीमती दीप्ती पाटकर आणि आमचे या कार्यशाळेचे सर मुळे सर, म्हणजे पत्रकार भाव आणि हांगा सगळे जमिल्ले यंग आणि डायनॅमीक म्हणपाक जाता आमचे सगळे ल्हान मित्र जे ह्या कार्यशाळेक पार्टिसिपेट केल्ले. तशेंच निखिलाच्या अंडर कला साम्राज्य कुडचडे केंद्र ह्या समितीच्या अंडर हो कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्लो. हांकां सगळ्यांक मना काळजाच्यान येवकार. आज आज आमची ही कार्यशाळा समाप्त जाता आनी कोइन्सिडन्स अशें म्हणल्यार आज टिचर्स डे. सगळ्या टिचरांक म्हजे कडल्यान एक आणि टीचर हे आमच्या प्रत्येक भुरग्याच्या जिवनांत तांचो रोल आसा. आमचे करियरांत तांचो आवय बापायच्या भशेन म्हटल्यार जेन्ना आमी स्कुलाक वता तेन्ना टिचरांचो खूब रोल आसता. सो आमकां सगळ्यांक टिचरांक हात जोडून सगळ्यांक आज मुनीक करपी ऑन टिचर्स डे. जशें सरान सांगलें की एक आरती घडोवपाक ऑलमोस्ट एक म्हयनो भर वता, पूण जशें आज आमकां सरान सांगलें की गेल्ले आमी 6 दीस हो कार्यक्रम केल्लो. म्हणजे शेनवार आयतार अशे 3 आठवडे 6 दिसान जर तर आज आमच्या कुडचडेच्या ल्हान ल्हान युवकांनी जर तर 4 आरत्यो जर तर घडयल्यात जाल्यार ही एक मोठी गर्वाची गोष्ट आसा. आनी म्हाका दिसता एक बीग राउंड ऑफ एप्लॉड्स टू आमचे यंग कलाकार. चतुर्थी म्हणटा ती एक आमचो गोंयकारांचो एक स्वाभिमान आनी एक मोठो फेस्टिवल. आनी आरती म्हणटा पळय ही कला आनी संस्कृती म्हाका दिसता खंय तरी आमी मुखार व्हरपाक जाय. हो थॉट मनान कसो आयलो की काही भुरगे आमचे कडेन घुमट मागपाक आयिल्ले की तांचे जे बारीक बारीक ग्रूप आसतात तांकां प्रॅक्टीस करपाक घुमट जाय आशिल्ले. सो उलयता उलयता निखिल आनी ताचे ग्रुपूय थंय बशिल्ले. सो उलयता उलयता एक आयडिया आयली की जर तर घुमट आमी दितले जाल्यार एक स्कील डेव्हलप करून दिवया.
घुमट दिवयाच पूण ताका आमी स्कील डेव्हलप करया सो दॅट एटलीस्ट ती घुमटां कोण व्हरतलो पळय तो स्वता आरती घरा वाजोवपाक शकतलो की रेडीमेड टेप लावपाची गरज ना आरत्यांची घरात. आनी आज म्हाका एक प्राऊड फिलींग जाता की आज हे वायब्रंट कुडचडेच्या अंडर जी आमी आज हो कार्यक्रम केल्लो तातूंत आमी 26 भुरग्यांक 26 भुरग्यांक आमी आज ट्रेन केल्ले आसा. हांव म्हणटा की फूल ट्रेन पूण एटलीस्ट तांकां चवथीक आरत्यो वाजोवपाचे बेसीक आमी शिकयल्ले आसा. म्हाका दिसता तांचे थोड्यांची आवय बापूय हांगा आयिल्ली आसात. तुमकांय मना काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा की तुमी खंय तरी आमचेर एक विश्वास दवरलो आनी आपल्या भुरग्यांक हांगा धाडले शिकपाक. आमचो वायब्रंट कुडचडेच्या अंडर हेतू होच आसा की यूथ इज अवर फ्युचर. जर तर आमी आज युथान जर इन्वेस्ट करतले जाल्यार आमची फुडली पिळगी फुडले जे जनरेशन येतले ते बरें उरतले इन टर्म्स ऑफ सगळे एस्पेक्ट्स. इन टर्म्स ऑफ इकॉनॉमिक एक्टिविटीज म्हणा तांचें शिक्षण म्हणा स्कील म्हणा आर्ट म्हणा कल्चर म्हणा. सो ही आमी एक इनिशिएटीव चालू केल्ली जंय शाबे आनी घुमटां फ्री टिचींग क्लास 6 दिसांचो आमी कार्यक्रम केल्लो. आनी आज म्हाका सांगपाक तुमकां खूब खुशी भोगता की हे जे 26 भुरगे आसात सगळे 26 म्हणना पूण एटलीस्ट तांचे भितर एक युनिटी जावन खंय तरी फुडाराक समज जर तांणी आपलो एक जर तर एक खंय तरी एक कला आपलो जर तर एक ग्रूप तयार केलो आनी समजा आरती कॉम्पिटिशनाक जर तरी पार्टिसिपेट जाले ऑल गोवा लेवल म्हाका दिसता हे आमचे सर आनी आमचो फूल ग्रूप हे आमचे एक सौभाग्य आसतलें की खंय तरी आमी एक ग्रुपाक तयार केलो एक प्लॅटफॉर्म दिलो. लेट जाल्लो आसा कांय तुमचो आनी वेळ घेना. परत एकदां आज आमचे आनी एक टिचर आसात जे आज हांगा कांय कारणां लागून येवपाक पावना ते विघ्नेश सर तांचे आनी आमचे मुळे सरांचे काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा की तांणी जेन्ना आमी हो प्रपोजल घातलो तांणी विचार करना आसतना आमी ह्या इनिशिएटिव्हाक घेतले म्हणून आमकां थंयच तांणी उत्तर दिलें. ते तुमकां देव काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. फ्री टिचींग क्लास आसा म्हणून तांणी फाटीं फुडें विचार केलो ना. तुमी जर तर भुरग्यांक जर तर कला वाडोवपाच्या जर क्षेत्रांत जर मदत करता जाल्यार आमी अवश्य आसतले. हे वायब्रंट कुडचडेच्या अंडर आमचो एक बारीकसो इनिशिएटीव आशिल्लो. अशे खुबशे आमी प्रोग्राम्स प्लॅन केल्ले आसा. खंय स्कील डेव्हलपमेंट इज आय थिंक अ मेजर फॅक्टर. आज आमच्या कुडचड्या भागात अनएम्प्लॉयमेंट खूब आसा. सगळ्यांकूच गव्हर्मेंट जॉब मेळटले म्हूण अशें ना. थोडी भुरगीं आर्टान स्पेशल आसतात थोडे स्किलान स्पेशल आसतात. सो खंय तरी आमी एक अंडर वायब्रंट कुडचडे हो एक मॉडेल हाडला की समज जर तर स्कील डेव्हलप करून जर तर तुमच्या भुरग्यांचे जर तर करियर जावपाक शकता जाल्यार अवश्य आमी थंय सदांच मुखार आसतले. परत एकदां तुमचो चड वेळ घेनासतना सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हे ल्हान ल्हानशे भुरग्यांक ऑल द बेस्ट. देव बरें करूं. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा हांव. आतां तुमकां आमच्या मानेस्तांक लागीं मागता की तांच्या आनी आमच्या लोकां मदीं बसोन आतां मुखाल्ले कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो. भुरग्यांनी ही कार्यशाळा संस्थाक येवन उलयली. तांचे सादरीकरण पळोवपाचो भाग्य आमकां हांगा लाभला. ह्या सादरीकरणाचे आस्वाद आमी आतां घेवया. मागता हजर भुरग्यां लागीं तांणी आपले सादरीकरण करचें. भाऊ
राहुल मागे लावायचं